नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. मंगळारा सेशन उक्ते जातनाच बाजारात पॉझिटिव्ह मोमेंटम कायम दवरलो. सगळ्या सेक्टरांतल्या इंडेक्सात पॉझिटिव्हिटी आणि मोठ्या प्रमाणात खरेदी दिसली. शेअर बाजार 19,427 उक्तो जालो. निफ्टीन मंगळाराच्या सेशनात 19,500 वयर हाय मारलो जाल्यार निफ्टी 19,406 च्या लेवलार पडिल्ले. मात निफ्टी 19,439 पॉझिटिव्ह लेवलार बंद जालो. बीईसीचो इंडेक्स सेन्सेक्स 65,617 बंद जालो. टॉप गेनर्सात नायका, सिमेंस, झोमॅटो, सन फार्मान बाजी मारली. जाल्यार टॉप लुजर्सात यूपीएल, बंधन बँक, JSW आणि पेटीएम बरोच कोसळ्ळो. ऑटो सेक्टरात मंगळाराच्या सेशनात सुपर खरेदी दिसली. दिग्गज कंपनी मारुती, महिंद्रा अँड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, आयशर, अशोक लेलँड, बजाज ऑटो पॉझिटिव्ह आशिल्ले. फक्त हिरो मोटोकॉर्प नेगेटिव्ह ट्रेड जालो. बँकिंग सेक्टर मात नेगेटिव्ह आशिल्लो. बँक निफ्टी 115 पॉयंट पडलो. फायनान्स निफ्टीचेरूय प्रेशर दिसलो. निफ्टी मेटल 115 पॉयंट पडलो. FMCG सेक्टर तेजीत आशिल्ले. 648 पॉयंट्स FMCGन वाडले. निफ्टी फार्मा 143 पॉयंट्सांनी वाडलो जाल्यार निफ्टी IT 130 पॉयंट वाडलो आणि निफ्टी फार्मातूय पॉझिटिव्हिटी दिसली. निफ्टी फार्मा 130 पॉयंट जोडलो. डिफेन्स सेक्टरात आणि शिपिंग सेक्टरात मोठी जंप दिसली. माझगाव डॉकात सकाळी 10% सर्किट लागले. ट्रेडिंग सेशन सोंपमेरेन मजगाव डॉकान 1590 रुपया वयर रेकॉर्ड हायचेर क्लोजिंग दिली. इन्फ्रा जायंट लार्सन अँड टुब्रो म्हळ्यार LNT कंपनी स्पेनाच्या नवंतिया कंपनी वांगडा सबमरीन सेक्टरा खातीर मोठी डील केली. $4.8 बिलियन म्हळ्यार 43,500 कोटी रुपयांची ही डील. $4.8 बिलियन म्हळ्यार 43,500 कोटी रुपयांची ही डील जाल्ल्यान LNTचो शेअर पॉझिटिव्ह ट्रेड जालो. डिफेन्स सेक्टरात भारत डायनामिक्स, पारस डिफेन्स, कोचिन शिपयार्ड आणि हेर शेअर्स पॉझिटिव्ह ट्रेड जाले. आजची स्पेशल खबर वेदांता कंपनीबद्दल. वेदांता आज पडपाचे कारण म्हळ्यार फॉक्सकॉन कंपनीन वेदांता कंपनी वांगडा सेमीकंडक्टर उत्पादना खातीर जॉयंट वेंचर फाटी घेवपाचो निर्णय घेतलो. शेअर बाजार कांय वेळार अर्दकुट्या बातम्यांचेर रिएक्ट जाता ताचे हे एक बेस्ट बरें एग्जाम्पल. फॉक्सकॉन आणि वेदांताची डील वेदांता लिस्टेड कंपनी बरोबर केन्नाच नाशिल्ली. ही डील वेदांताची होल्डिंग कंपनी वॉल्कॉन वांगडा आशिल्ली. मात डील कॅन्सल जातात ताचो नेगेटिव्ह परिणाम आज शेअराच्या किंमतीत दिसलो. दुसरी खबर कार ट्रेड कंपनी विशीं. कार ट्रेड कंपनीन OLX इंडियाचो ऑटो बिझनेस खरेदी करता म्हूण म्हायती येताच कार ट्रेड सुमार 14% हाय ट्रेड जालो. ही डील 537.43 कोटी रुपयांची आसतली. OLXच्या सोबॅक्स ऑटो इंडिया कंपनीचो 100% स्टेक कार ट्रेड घेतली. सोबॅक्स ऑटो इंडिया कंपनी सेगीत प्रॉफिट बुक केल्ल्यान ही डील कार ट्रेडा खातीर फायद्याची. ह्या पॉझिटिव्ह खबरे सयत आजची मार्केट अपडेट इतल्यार सोंपता.